2-3 दीस पयलीं एक व्हिडिओ खूप व्हायरल जालो इन्स्टाचेर आणि फेसबुकार की एकटो चेडो घोडो खूप फास्ट चलयता हायवेचेर, काळे कपडे घातल्या, तोंड धाकला आणि खूप सस्पिशियस दिसता. सो तो चेडो हांव कनिष्क पेडणेकर बिचोलच्यान. आणि त्या व्हिडिओचेर खूप बरे कमेंट्स आयले आणि खूप वायटूय कमेंट्स आयले की आम्ही घोड्याची एट्रॉसिटीज करतात, ताका त्रास करतात, खूप टॉर्चर करतात. आणि ह्या सगळ्याचो रिझल्ट जालो माझ्या नावान एक पुलीस कंप्लेंट झाली बिचोले पोलीस स्टेशनात. आणि त्यांच्यानी म्हणलो की म्हाका बेगीनच्या बेगीन बाबा घोडो हाडात तुम्ही पोलीस स्टेशनार आणि ते मेडिकल करपाक जाय कितें तरी करपाक जाय. सो तांकां सगळ्यांक दाखयता की बाबा घोडो पाळप खूप इजी न्हय, असली खूप कामां असतात. ताका सद्दां 1 किलो गाजर, 1 किलो बीट, 1 किलो क्युकंबर असे सगळे घालचे पडटा. सो हय. आणि आता हे सगळे घोड्याक दिवया. आणि लोक म्हणतात की घोडो तुम्ही शेतार चल्यात, आता शेतां उरलीच ना म्हणून रस्त्यार चलोवचे पडटा. रस्त्यार जावच्या पयलीं बाबा आमचे घोडे आशिल्ले, तो याद हे दिवया ताका. आता तेजे दनपारचे खाण पळोवन हेज्या दोळ्यांत सारकी उमेद आयिल्ली आसा. थोडे आमी आमच्या गायक सुद्धा दिवया. त्याच्या बरोबर आम्ही घोड्याक एक 5-6 तरेच्यो जाळेंचो मिक्स सुद्धा घालचो पडटा एका. सो जेंका दिसता की आम्ही घोड्याची केअर घेनात, हांव म्हाज्या स्वतापेक्षा चड घोड्याची केअर घेता. आणि घोडो बेश्टो घेतलो आणि चलयल्लो अशें आसना, तेज्या फाटल्यान इतली मेहनत आसता, हो घाम गळोवचो पडटा. सो आता वयता पुलीस स्टेशनान. चल रे बाबा बेगीन, नाल्यार म्हाका आनी तुका दोगांयकूय पुलीस स्टेशनान घालूं म्हाका. घोड्याचेर बसून बेश्टो घोडो आपलो जायना, तेज्या फाटल्यान मेहनत, घोड्या बद्दल प्रेम आणि असे अटॅचमेंट आसूंक जाय जितून तो घोडो तुजो जाता आणि त्याच हितून तू तो घोडो चलोवंक शकता. सो चला आता पुलीस स्टेशनार. घेऊन आता आम्ही सारखी बिचोले पुलीस स्टेशनार पाविल्ली आसा. सो आता घोड्या बरोबर बरो दीस गेलो आणि पुलीस स्टेशनाचे सुद्धा काम झाले. सो आता चल्ले आम्ही घरा.